लागून जालें अशें दिसता तुमकां? ते फाटल्याच्यान कितें जालें पूस फाटल्याच्यान ढुकलेले पळय तेन्ना ते एकामेकाक ढकलाढकली जाली. जाली म्हणून हे सगळे देवणी आशिल्ली. पयलीं खेप अशी जाली काय तेजी पयलीं बी केन्ना? पूण अशी कोण मरोन नासलें. ना ना ते फर्स्ट टायम जालें. हे फर्स्ट टायम जालें. 2.5-3 सुमार जालें. नमस्कार, आमी फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटलान आसा, ज्या जाग्यार काल जी चेंगरी जाल्ली शिरगांव आनी ते चेंगरेन अनेक भक्तगण जे दोन आसले ते जखमी जाल्ले आनी तितूंतले जे सिरियस आशिल्ले थोडे जखमी जाल्ले तांकां हांगा हितून म्हाळशी कुट्टींतले 3 जाण फोंडेतले म्हाळशी कुट्टी फोंडा हांगा 3 जाणांक हांगा उपजिल्हा हॉस्पिटलान हाडलेले आनी तेंचेर आतां उपचार चालू आसा. जो लक्ष्मण हेका तेजे वयल्यान भरपूर लोक गेले आनी तो बरो मातसो भितर तेजे मार लागले आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी जे जाग्यार ही घटना घडली फक्त ढकलाढकल जाली, दोंडा भितर ढकलाढकल जाली आनी ते ढकलाढकलेक एकटो कोण सकयल पडलो आनी तितूंतल्यान मागीर सगळे हांगा चेंगरी जाले अशें तेणी सांगलेलें आसा. आतां हांगा सद्या ते फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटलान उपचार घेतात. तिगांय बरे आसा, फक्त लक्ष्मण जो आसा तो मातसो उलोवपाक जाम आसा आनी बाकीची दोगांय जे आसा ते बरे आसा. हे म्हाळशी कुटींतले 18 वर्सां जालीं ते लयराई देवळान जे देवीचे धोंड आशिल्ले आनी ते धोंड वर्सां वयता पूण अशें केन्ना जावना. अशें चेंगरी जाले बारीक बारीक पूण केन्ना मृत्युमुखी पडोना. फर्स्ट टायम अशें जालें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.